PFI people अरेस्ट केला सर ते सांगचे आणि त्यांचे ॲक्टिव्हिटी दे आर इन टेकिंग इन गोवा जर कितें एक्शन घेतल्या ती सांगचे सर. PFI हे ऑर्गनायझेशन गव्हर्मेंटान ऑफिशियली आणि रायटफुली बॅन पसून करून अजून पसून ते वेगळ्या वेगळ्या नावांनी तांचे सिक्रेटली सगळ्या कडेन काम चालू आसा. Because of this, government must take strict action against all such organizations or persons across political affiliations, religion, who spread hatred and indulge in divisive politics. Altaf Sayyed and 23 persons connected with the offense were thoroughly interrogated in the case. And during the course of the investigation, it came in the light Altaf Sayyed has been funding the political group called We for Fatorda, and also the investigation is still under process. ताजी ज्या जाग्यार बाकीची सगळी रिलेटेड NGOs बाकीच्या सगळ्या हाज्या बरोबर तिच्यो केसीस आसा त्यो सगळ्यो रजिस्टर्ड केल्ल्यो आसा. क्रायम ब्रांचीसच्या सांगपाचें जाल्यार 622023 ही सेक्शन गांधीनगर पुलीस स्टेशन हैदराबाद तेलंगणा हांगासरूय बी ताका अरेस्ट जाल्या. PFIच्यो एक्टिविटीज आमच्या गोंयांत तरी हाज्या फुडें चलोवपाक दिवचे वयचे ना. त्या ती म्हाका दिसता फियर एंड एन्झायटी जी लोकांच्या तकलेन आसा ह्या PFI पासून गोंयान कशाच पद्दतीचो त्रास जावचो न्ही हाजी पुरेपूर काळजी सरकार हाज्या फुडें घेतले.